मंत्रीच विक्टीम मोडा भितर गेलो काल गोविंद गावडे नॅशनल गेम्साच्या फंक्शना भितर. ही जी वेदनादायी तागेलो जो हे कल्लोळ आसा मनांतलो तो आयकून पांडुरंग बाब तुका कितें दिसलें? म्हाका अशें दिसलें की गोविंद गावडेन सांगपाक सोदता की सीएम कोणाचें आयकता अशें नेहमी ताका हिंट दिवपाचें आशिल्लें की सीएम कोणाचें आयकता आयकोंक जायना अशें ताका म्हाका सांगपाचें आसलें तुजेचो. सीएमाचे कान आनी दोळे उगडे आसपा जाय न्ही, मंत्री बंद कर म्हणून सांगता. आनी सीएम म्हाका सीएमाचे कान दोळे उगडे आहा म्हणून गोविंद गावडे आजून आहा नाजाल्यार ते केन्नाच चेंजीस जावपाचे. जे तरेन ते विरोधकांनी ताका जे टार्गेट केल्ले फाटले कांय म्हयने जर आमी पळयले जाल्यार खंयचीय पार्टी वा खंयचोय सीएम एक्शन कितें तरी घेवपाचो. म्हणून म्हाका दिसता की सीएम ताका चडच कितें म्हणटा चडच कानान दोळे उगड्या म्हणटा. चडच कानान दोळे उगडे तूं म्हणटा सीएम ताचेच आयकता दुसऱ्यांचे न्ही. हय पूण ते व्हेरी इंट्रस्टींग आसा की हे सरकारा भितर की आतां जर जोक्साचो पार्ट सोडलो जाल्यार की ह्या सरकारा भितर अशे लोक आहा अशें गोविंद गावडेन दाखोवन दिले की ते लोक एकामेकाचेच हे करपाक सरकारा भितरच विरोधी पक्ष करपाकूच बिजी आहात ते एकामेकाचे अशें म्हाका दिसता गोविंद गावडेक सुचोवपाचें आशिल्लें अशें. हय सरकारा भितरच विरोधी पक्ष आसा विरोधी पक्ष आसा. सो जॉयल हो जो पेन आशिल्लो एका मंत्र्याचो जो ताणें उघडपणे आपल्या भाशणा भितर उलोवन दाखयलो ते आयकून तूं इमोशनल बी जालो? ना इमोशनल जावना पण सी वॉट हॅपन्स प्रमोद इज बिफोर द नॅशनल गेम्स एक बरोचसो दबाव आयलो प्रेशर आयलो हेजेर स्पोर्ट्स मिनिस्टराचेर की हे फेल जायत काय म्हणून कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जावंक ना. लास्ट मिनट देखून हडपड जाली, हिंगा धांवताले थिंगा धांवताले आनीक एकोमोडेशनाची देखून कांय गोश्टी जाग्यार पडूनाशिल्ल्यो. सो देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड एमिड्स दीस प्रेशर ही वॉज थिंकींग दॅट ही वूड बी द टार्गेट. आनी वयल्यान ते कला अकॅडमीचे एक पयलें तेजेर आयलांच. सो हें दुसरे आंगार येतलें काय म्हणून तो भिवून पडिल्लो. सो वॉट ही इज स्पोकन दॅट येस्टरडे वॉज कम्प्लिटली एन इमोशनल आउटबस्ट म्हणजे म्हणून ताणें तेतून पॉलिटिकल एक टच दिलो ताका सेईंग दॅट आपणाक टार्गेट करतले म्हणून तेजे भितर खुबशे उगड जालें की मिनिस्टर्स विदीन द कॅबिनेट वर टार्गेटींग हीम एंड वीच वॉज everybody knows that it's the division is very much evident, at least for journalists it is very clear. But yes, he came out trumps, he has organized it to the best possible way. So तितून भितर कितें इमोशनल जालें देखून it has to be considered. हय किशोर, ही जी वेदना बिफोर आय गो टू सुयश, ही वेदनादायी जी हें आशिल्लें सामकें उत्फरकें आशिल्लें. प्रमोद, म्हाका दिसता गोविंद गावडे ही वेदना घेवनूच राजकारणान रावचें पडटलें हेच्या फुडें. म्हणजे जसो अश्वत्थामा जखम घेवन जसो अजुनूय आसा म्हणटात पळय, गोविंद गावडे हांव वळखता. गोविंद गावडे सारको एक मनीस जो सामान्य ST समाजांतल्यान आयला तो ह्या भाजपा परिवाराक कसोच पचपाचो ना. गोविंद गावडे एज अ MLA म्हणून BJPन आहा ओके, ज्या दिसा तो MLA म्हणून नासतलो ह्या परिवारान ताका जागो नासतलो. जे विरोधक ताचेर टिका करता पळय त्या विरोधकांक कोणी स्क्रिप्टी बरोवन दिल्ल्यो हें जर तूं म्हाका विचारशी जाल्यार ताका स्क्रिप्टी बरोवन दिवपी भाजपाचेच मनीस आसात. हे गोविंद गावडे बऱ्या तरेन वळखून आसा. फक्त सत्तेन कांय गजाली करच्यो पडटात ना जाल्यार तूं मूर्ख ठरताय. सो हुशार गजाल गोविंद गावडेन केल्या ती म्हटल्यार BJPन केला. तो MLA म्हणून निवडूनय आयलो आनी आयज तो सरकारान आसा. जो मेरेन सरकारान आसा तो पर्यंत गोविंद गावडे आसा. जेन्ना सरकारान गोविंद गावडे नसतलो तेन्ना गोविंद गावड्याक स्वताचे अस्तित्वाचेर फुडलो प्रवास करचो पडटलो. त्याच्या फाटल्यान परिवार आसचो ना. सुयश, गोविंद गावडे हो विक्टीम, कारण जनरली आमी सत्ताधाऱ्याक विक्टीम म्हणून पळयनात. तूं कसो पळयता तागे कालची भाशण आयकून? खरें म्हणल्यार एक म्हळ्यार कला अकादमी तागेली बाबड्याची ओपन जाली एकदांची आनी नॅशनल गेम्स जाल्यो. सो ह्या दोनूय गजालींतल्यान घडये आग्र्याहून सुटक्याची भावना ताच्यातल्यान ती वक्त जाले आसतले, कारण तो ते रोल करून सामको हें जाला. सो म्हाका ती प्रत्यक्ष आग्र्याहून सुटका कशी दिसली. पूण आग्र्याहून सुटका जरी ती म्हणली ताजे फाट ताणें एक गजाल सांगली की मुख्यमंत्री आपल्या फाटल्यान रावलो. मुख्यमंत्री रावलो ताज्या फाटल्यान फक्त पॉलिटिकलीच न्ही. हो जो इव्हेंट तुमी आतां नॅशनल गेम्स जर पळोवची इट इज सक्सेसफूल एज एन इव्हेंट. पूण तुमी तें गेम म्हणून पळोवशात. खेळ इन्फ्रास्ट्रक्चर तातूंतल्यान कितलें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें जालें, कितले गोंयकार खेळाक वयर सरले, ताजो फुडें इकॉनॉमीक कसो आदार जातलो, स्पोर्ट्स कल्चर कशें वयर सरतलें, ह्यो गजाली पळोवपाक वचत जाल्यार इट्स अ बीग झिरो. पूण एज एन इव्हेंट इट इज सक्सेसफूल, कारण हो सरकार इव्हेंट करपाक मास्टर.
सो इव्हेंट सरकारान बरेपैकी उबे केलो, खंय पॅन्डल घाले, खंय पेवर घाले, खंय चकचकीत केले, बॅनर लायले आनी ते चित्र उबें केलें आनी तें करून घेतलें. पूण ताजे फाटल्यान स्पोर्ट्साचें जें मर्म आसा तें पळोवपा वचत जाल्यार गोंयांत कांयच जावना. म्हणजे लुसोफोनिया गेम्सा नंतर जी स्थिती आशिल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चराची तीच फुडें उरतली. आनी आतां आमी एनालिसीस करता सद्याक की 97 जी पदकां घेतलीं आमी गोंयकार पळय. आतां आमी डेली एक सिरीज करता, आमी सोदता गोंयकार पदकां मेळ्ळ्या तातूंत मूळ गोंयकार खंयचो. म्हजे रिपोर्टर आनी विजय गांवांनी भोंवतात सोदूंक. अशी परिस्थिती. म्हणजे त्या एट द एंड ऑफ द डे त्या 97तले कितले गोंयकार बोटार मोजके मेळत. सो इतले लेवला मेरेन बरें मॅनेज केलां सरकारान. फाटल्या फाटी 5 पदकां आशिल्लीं, आतां 97 इतलो बरे पैकी तो मॅनेजमेंट मॅनेजमेंट आसा.